2 दिसां पयलीं कालापूरच्या बोंडवळ तळ्यांतले उदक अचकीत आटिल्ले देखून पर्यावरण मोगिनी हाचेर दुबाव उक्तायलो। ते उपरांत लक्षांत आयले की उदका स्त्रोत खात्याचो वाल्व मोडून मुद्दाम हे तळे आटयल्ले। थळाव्या पंचायतीन आयज तळ्याची पळोवणी केली। बोंडवळ तळ्याचे उदक आटोवन मेरो घातल्यात आनी थंयसर शेत पिकोवपाचे यत्न चल्ला। त्याच लोकांनी वाल्व फोडला आसूये तळ्याची पळोवणी करतना सांताक्रूज पंचायतीच्या लक्षांत आयले। ते लोक कोण ते सगळ्यांक बेस बरे खबर आसा। पंचायत अहवाल तयार करतले आनी पोलिसांन कागाळ करतले। फुडली कारवाय पोलिसांनी करची सांताक्रूज पंचायतीन सांगले। आयज आमची विलेज पंचायत ऑफ सांताक्रूज हिंगासर आसा बोंडवळ लेकी कडेन आनी आमी सगळीं हिंगासर आतां रिपोर्ट करतलो आमचो सेक्रेटरी आनी आमी ते रिपोर्ट WRDक आनी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन ऑल्सो BMCक करतली आनी ही आमची आतां बोंडवळ लेक हेची खबर आयकून ती सुकल्या म्हणून उदक सगळें ड्रेन केलां पळय तें पळोवन आमकां खूब दूख भोगली। सो हांव आमचे आतां एका तशेंच आमचें उदक हें सगळें आमचें हेका वयता शेतांक वयता लोकांच्या वांयगणांक वयता पूण तें आतां हांव नकळो आतां कशें जातलें ह्या फुडें ती आतां मे पासून आहा न्हू जुनान सदांच ती उदक बरो नासता पावस पडटा पळय तेन्ना सप्टेंबर पासून ऑक्टोबर पासून। सो आतां आमी आतां जालें तें जालें आतां आमच्यांनी कितें करूंक जाता पळय तें आमी फुडलो स्टेप आमी WRD कडेन जावं आमच्या पुलिसां कडेन हें करून इन्फॉर्मेशन तांकां दिवन आमचो रिपोर्ट दिवन आमी मागता आमच्या लोकांच्या गांवच्या लोकां कडेन ती हें करचें म्हणून कॉपरेट करचें आनी तांकां हेल्प करचें आनी जो कोण पळय काल्प्रीट आहा कोणें पळय हें ओपन केला हो वाल्व आनी उदक सोडलां पळय तें आमच्या पुलिसां ओल्ड गोवाच्या पुलिसां कडेन मागता तांकां धरचें आनी तांकां सिवियरली स्ट्रिक्टली तेंचेर एक्शन घेवचें आनी तशेंच आमचो कितें पळय हेल्प जावं पंचायतीचो जावं आमच्या गांवकारांचो तो तेणी आमकडच्यान मागचो आमचो फूल सपोर्ट आहा आनी आमी हें करतलीं हेल्प करतलीं म्हणून। परत कोणी येवन हो वाल्व मोडचो न्ही म्हूण पंचायत सुवातेर CCTVs बसयतले। ते भायर ह्या वाठारांत मदीं मदीं पुलिसांनी पेट्रोलिंगूय करचें अशी विनवणी पुलिसांक करतले अशें उपसरपंच डॉमिनिक नेरोनान सांगलें। The panchayat is taking its stand that panchayat is with the villagers of Santa Cruz आणि आमी हें जे ब्लंडर कोणें केला हांव तुमकां सांगूंक शकना वाल मोडला तोडला इन्व्हेस्टिगेशन तें करचें आनी थिंगा सारकें गोमोंक जाय वाल तोडला काय मिस्टेक जाल्या काय इट इज वॉट एवर इट इज लेट द इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी फायंड आउट एंड कम क्लीन ऑन दीस नाव एज पर आतां कितें डॅमेज जालें ऑलरेडी आमच्या गांवांक कित्याक ह्यो बांयंक इफेक्ट पडटलो सगल्यांक इफेक्ट पडपाचो सो आतां डॅमेज कंट्रोल करपाक की दुसऱ्या वर्सा हें घडोवंक उपकारना सो आमची 5 तारीख मिटींग आसतली पंचायत मिटींग सो वी वील प्रोपोज फॉर CCTV कॅमेरा टू बी इन्स्टॉल्ड एट द वाल so that next time such incident or such blunder should not occur. So this we will keep in mind and we will also make sure that maybe we'll write to the police to have a patrolling once in a week or whatever they can do because it is accessible. They have a road there. पण it is हें बरें दुर्भाग कितें घडलां तें हें गांवांक घडोवंक उपकार नासलें आमकां पण we will try to do whatever best we can do to control this damage. काल मिडिया हो विशय उजवाडाक हाडपा खातीर बोंडवळ तळ्याच्या सुवातीर गेल्ले थंयसर 2 तळाव्यांनी मिडियाक आडमेळ्यो हाडल्यो। हे तळे न्ही हे आमचें शेत तुमी हांगासर येवपाक शकनात अशें सांगून तांच्यांनी भयाचें वातावरण तयार केलें। सिंपल जेन्ना पूण तुमी आतां WRD कडेन आहा न्हू ही मॅनेजमेंट आतां ही तुजी टेनन्सी WRD कडेन कांयच ना म्हणटा तुम्ही म्हणटा WRD कडे कांयच अथॉरिटी ना तुम्ही इश्यू करा मरे टेनंट कोण आसा तो पयलो तुम्ही हे उदक सोडले म्हणटा इश्यू म्हणटा आमी आतां प्रायवेट घेता मागीर प्रायवेट हाचेर पंचायतीन दुबाव उक्तायलो आनी काल घडिल्ले प्रकरण खुबश्यो गजाली उक्ताडार हाडटात। हाचेर योग्य तरेन चवकशी जावन कारवाय करपा खातीर सरकारान पावलां मारपाची गरज आसा। ते भायर तळ्याचो सरभोंवतणचो 200 मीटर वाठार बफर झोन म्हूण घोशीत केला। शेताच्या माध्यमान बफर झोनांत विपरीत गजाली करपाचो हो यत्न तर न्ही ही एक हुस्क्याची गजाल जावन रावला। गोमंतक TV खातीर बोंडवळच्यान समीप नार्वेकार।